अद्वेंताचो तिसरो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा अद्वेंताच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां संतोष बरी जावंक उलो दिता. नताला फेस्त लागीं पावतना पवित्र सभा आमकां कुशाल बरी जावंक आपोवणें दिता. जेजूच्या जल्मा वरवीं आमचें जिवीत संतोष बरी जाता. नताला दबाजो जावन आसा. सोमी जेजू आपल्या महिमेन परतून येतलो आनी आपल्या राजांत सगल्यांक व्हरतलो. प्रवादी मात्र सोमी येता म्हणलें सांगना, बगर जुआंवचें उगडापण ह्या विशयांत स्पश्ट करता आनी ए सोमया जेजू ये म्हणलो उद्गार गायता. ह्या पासून आयचो आयतार गांव देते म्हळ्यार संतोष पावचो आयतार म्हूण आपयतात. जेजू चारित्रीक रितीन संवसारांत आयला, पूण ह्या तिसऱ्या आनी मुखल्या आयतारा जेजूच्या पयल्या येण्या विशयांत आमी नियाळता आनी जेजूचें चारित्रीक घडीत नियाळून ताच्या महिमेवंत येण्याक राखून रावता. तर आमी सगळ्या पवित्र सभे संगी संतोष बरी जावया आनी आमकांच जेजूच्या येण्याक नितळ काळजान आनी निर्मळ मनान तयार करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत विशेष रितीन खुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. प्रवादी देवाचो सोडवणेचो संदेश लोकांक परगटता. इस्रायल परजेक देवान 2 फावटी बंदडेंतावन सोडयल्लें. पयलें इजिप्ताच्या आनी दुसरें बॅबिलोनाच्या. कशें ह्यो बंदड सोमयाच्या येण्याक तयार करतात म्हूण परगटचें हें उतर आतां आमी तें चिंतून आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. ह्या वाचपांत सांजाकोब आमी क्रिस्तांव जिवीत कशें बांदून हाडीत म्हणल्या विशयान थोडी सलाह आमचे मुखार दवरता. बरें आदारूंक आनी वायट सांडूंक आनी कशें शेतकारी राखून रावता तशें आमी सोंसणीकायेन सोमयाच्या येण्याक तयार रावंक तो उलो दिता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत सांमातीव कशें स्नानीक जुवांव तो बंदडेंतावन आपल्या सेवकांक धाडन जेजू विशांत माहेत जोडून घेता आनी जेजू मेस्साया म्हळें वळखून घेता म्हणली ही सुवार्ता आमकां उगडापी करता. तर मेस्साया विशांत समजणी दिवची ही सुवार्ता आतां आमी भक्तीन आयकुया. बावर्त्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या कुरपेन आनी ससायेन भर. अद्वेंताच्या तिसऱ्या आयतारांत भितर सरतना जेजूचें चारित्रीक जल्मा घडीत नियाळून ताच्या दुसऱ्या येण्या फावो ती काळजमानाची तयाराय करूंक हर एक बावार्थ्यांक प्रेरीत करशें तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशांत आनी राज्यांत शांती समाधान स्थापन कर. जाती मत धर्म आनी राजकीय पाडतमळे व्यत्यास करून अमायक लोकांक कश्टांत घालिनासतना संविधानाचे शिकवणे पाळून लोकांची मोगान सेवा करूंक राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा पिडेस्त आनी विविध कश्टाक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. तांच्या कश्ट अडचणीन तुजो सांगात लाभय. अशें तांणी सदां तुजेर बरवसून जिवंक तांकां तुज्या बरवशान भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यां आनी येवजणांनी तुज्या पुताच्या शिकवणेचेर जिवीत बांदून हाडूंक अशें जिवीत बऱ्या फुडाऱ्याच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी जेजूच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूंक तशेंच फिरगस कुटुंबांत माया मोगान शांती समाधानान जिवंक सदांच संतोष बरी जावन जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.